आम्ही सध्या हरमल हांगासर आसा आनी आमचे बरोबर आनी एकटे मानेस्त आसा. तुमचें नांव? प्रणव परब. प्रणव, एक प्रश्न तुका विचारपाक सोदता. आतां 2017 जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्ना एक गोश्ट आख्ख्या गोंयाक उत्सुकता आशिल्ली आनी एक रिजल्ट जो आशिल्लो तो खूब लोकांक म्हणजे एक सरप्रायज असो आशिल्लो की एक सीएम, गोंय राज्याचे सीएम आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडले. कितें आशिल्लें रिजन? एक्चुली पळोवंक गेल्यार हे लोकांक सरप्रायज असलें, पूण मांद्र्यान जो तो उलयतालो की अशें जावपाचेंच आसा. कित्याक तेन्ना जो हें असलें जे तिडक आसली आनी अशें जातालें की गोंयान फूल हें आसा पूण मांद्र्यानूच कांय जायनासलें. डेवलपमेंट जावं आनी कितें जावं, जॉब्स जावं, सगळ्याक जातालें, मांद्र्यान जायनासलें. आनी मांद्र्याचो सीएम आसल्यान ती एक तिडक आसली. आनीकूय खूब फॅक्टर्स आसले. आनी दुसऱ्या सायडीन हो विनेबलूय कॅन्डिडेट आसलो, सगळ्यांक दिसतालें. आनी तेन्ना कॉन्टेक्टानूय बरो तेणी हें केल्लो, लोकां वांगडा हें केल्लें बरें. आनी पार्टी हें जाताली, बीजेपीक सगळें हें विटलेलें, काँग्रेस जाय आसली. सो सगळे फॅक्टर्स मेळून एक हें जाल्लें. पूण सरप्रायज बाकीच्यांक आहलें तें, पूण मांद्र्यान चडशे उलयताले की हें जावपाचें आसा. बरें, तुवें म्हटलें की बीजेपीक विटलेलें आनी काँग्रेस जाय आशिल्ली. दयानंद सोपटेक जेन्ना 2017 पयल्या फावटी जेन्ना निवडून हाडलो, काँग्रेस म्हणून निवडून हाडलो की दयानंद सोपटे म्हणून? दोनूय आसपाक शकता. कित्याक चड आसतलें काँग्रेस म्हणून आनी एक आसतलें एक तेज्या अगेन्स्ट एंटी आसलें म्हणून, जे सीएम आसले सर पार्सेकर सर, उडोवपाक जाय म्हणून तें आसतलें. आनी एक दयानंद सोपटे म्हणून तोय फॅक्टर आसतलो. कित्याक सामकोच आमी हें करूंक शकना. कित्याक पार्टींतल्यान त्या पार्टीन ह्या पार्टीन येवन हें निवडून येवप म्हटल्यार तें कोणूय करूंक शकना. म्हाका सांग, ताच्या नंतर तांणी काँग्रेस सोडली आनी बीजेपीन आयलो. एक तुवें म्हटलें की काँग्रेस म्हणून निवडून हाडलेलो. एक बिट्रे आशिल्लो लोकां खातीर, लोकांचो एक फसवणूक केली अशें कितें आशिल्लें त्या टायमार? एक्चुली असले उलयताले लोक, तशें इलेक्शना पयलीं उलयताले की ना वचोंक येना अशें तशें हें तें. पूण लोकांनी दाखोवन दिलें की लोक आसा म्हणून तेजे निवडून येयलो न्हू. सारकें. लास्टाक लोकांनी मत मारल्या उपरांत सोपटेक म्हणून मत मारला. आतां ते मागीर बीजेपीक जिखोन येवं किंवा काँग्रेसीक जिखोन येवं, म्हाका दिसता सोपटेक म्हणून मत मारला हें तर नक्की सिद्ध जाता तातूंतल्यान. म्हाका सांग, आतां जेन्ना पळयता तूं, अशें सांगलें की उदरगती खातीर गेलो, विकासा खातीर गेलो. विकास जाला? विकास आतां पळोवंक गेल्यार आमचें सगळें तशेंच आसा. ही आतां हो विकास आमी आतां हांगासर बसल्या पळय, हो विकास, पूण मेंटेनन्स कांयच ना. आतां ह्या बेंचर आमकां पानां काडून बसचें पडलें पळय. आतां निकती पानां काडल्या आमी आनी बसल्या. विकास केलो, फुटपाथ केली, तो मेंटेनन्स करूंक जाय तेजी न्हू. आनी ही पळय हांगा सोंपली, तेच्या फुडें आमकां रस्तोय ना, फुडें हें जाता, रोड ब्लॉक्स कितलींशीं वर्सां जालीं आतां. हांगासरले आमचे भुरगे सांजचे येता आनी सिजनाच्या टायमार गाडयो सोडयता, बायक काडून सायडीक दवरप. आनी कितें लायटीचें, आतां लायट यो वा चालूच आसता. लायटीचो इशू खूब फेस करचे पडटा. फेस करता. फाटल्या दिसांनी ते हेका लागून जालें, सायक्लोनाक लागून. दॅट इज डिफरंट थिंग. तें जाता, पूण तेज्या खातीर सुद्दां आमी रेडी रावपाची गरज आसा न्हू. खबर आसा आमकां सायक्लोन जातलोच केन्ना तरी. नेचर जाल्यार आमी वाट लायल्या नेचराची, आमीच वाट लायल्या. तो नेचर आमचेर परतोन येतलोच केन्ना तरी. आतां जालो आनीक 6 म्हयन्यांनी जावपाक शकता. सो आमी पयलींच रेडी रावूंक जाय, प्री एक्टीव आसूंक जाय आमी, की बाबा अमकें जालें जाल्यार जनरेटर जावं आनी कितें त्या गांवांत एक तरी एटलिस्ट लोकांक उदीक मेळटा तशें तरी. हांगासर लोकांनी भाड्याचे जनरेटर्स हाडून टाकयांनी उदीक चडयलां. कसो प्रॉब्लम आसा हांगासर? उदकाचो प्रॉब्लम आसात हांगासर. 16,000 लिटर फ्री खंयच्यान मेळटले तुमकां? फ्री नाकाच म्हणटा हांव, उदीकूच दिया. पयशे आमी भरता. इतल्या म्हारग लायट भरता आमी, जर बिल लायटीची बिलां, पेट्रोल इतलें म्हारग घेवन आमी गाडयो चलयता. पळय गाडयो चालूच आसा पळय, उदीकूच दी, पयशे आमी भरता. बिलां दिया, चालू दवरात. सोड, फक्त उदक दिया, पयशे भरता आमी. हय, फक्त उदक दिया. आमकां हांगासर आतां पयरान येता उदीक. आमचो वाडो आसा पयरान उदीक, तें सुद्दां दिसाक 1 वर. टँकर येता सोमारचो आनी बेरेस्तारचो, आमकां टँकर येता. थंय राव, टँकराक जॉब टाकी भरून घे, पावता उदीक. आमी करता कशें करून. हांव विकान एकदां टँकर विकतो घेता, घेवचोच पडटा. 5,000 लिटर्स उदीक विकतो घेता. ही परिस्थिती म्हाका दिसता खंयच्या वाड्याचेर ही परिस्थिती चड करून ही आतां हांगा टिट्या वयल्यान सकयल गेलो न्हू, बामण भाटी मेरेन, थंयच्यान ती पायपलायन बारीक आसाचे रिजन हांवें विचारलें, जेईक विचारलें, खूब जाण बारीक आसा म्हणटा, पूण ती चेंज कोणूच करिना. कितलेशे आमदार येयले, कितलेशे हे जाले, चेंज करिना. ती पायपलायन व्हडली घालूंक जाय ना, कितें तरी सोल्युशन करूंक जाय. नाल्यार बोरींग मारा, ते वयर खंय तरी एकी कडेन खंय बोरींग मारून तांकां सेपरेट हें केलां खंय, सो तें सॉल्व जालो उदीक. म्हाका दिसता एक गोश्ट बऱ्या तरेन सांगली तांणी की आतां आमी फुकट उदकाचें उलयता. एटलिस्ट उदक फुकट सोडा, उदक पावयात. आमी पे करता म्हणटात ते, पूण उदक पावयात तरी खरें. आनी उदक म्हळ्यार एक हक्क कसो आपलो, जगपा खातीर उदक जायत आसता. आनी तेंच जर पावना साधन, म्हणजे इतलें उदक जर पावना जाल्यार आनी उदरगत खंयच्या हितूंतल्यान पळयतले आमी. आमी सद्या केरी बीच आसा थंय पावल्ले आसा आनी ही बॉर्डर आसा
आनी ताचे ते दुसऱ्या सायडीक आमकां तेरेखोल दिश्टी पडटा, थंयसरूय वयतले आमी. तांची सुद्दां लोकांची एक वेगळी समस्या आसा, ती जाणा जावन घेवपाचो प्रयत्न करतले. पूण सद्या हांगासर येवपाचें कारण विकास हांगासर जाल्लो अशें म्हणटा. पूण ते विकासाची परिस्थिती कितें आसा तें आमी पळोवया. ही रिटेनिंग वॉल आशिल्ली हांगासर, एक वॉकिंग जो ट्रॅक आशिल्लो हांगासर, ताजी हालत पळोवपाक शकता तुमी. जे कन्स्ट्रक्शन हांगासर जाल्लें ते कितल्या वायट परिस्थितीचें आसा हें तुमकां हांगासर दिश्टी पडटा. आनी अशा तरेचें जेन्ना कन्स्ट्रक्शन जाता तेन्ना ताका जिम्मेदार कोण आसता हें सोदून काडपाची गरज आसा. कितलेशेच पयशे, कितलेशेच कोट्यांनी पयशे ह्या असल्या प्रोजेक्टा खातीर आमी घालतात. आनी जेन्ना अशे प्रोजेक्ट्स अशे व्हांवून वयता, एका वादळान 2 पावसान जेन्ना व्हांवून वयता, तेन्ना ताजी परिस्थिती कितें ही आमकां दिश्टी पडटा. हे पयशे आमच्या टॅक्साचे, हे पयशे अशे वेस्ट जाता जाल्यार हाजो जिम्मेदार कोण आसतलो जाल्यार ते विचारपाची गरज आसा. जेन्ना खंयचोय कॅन्डिडेट तुमच्या दाराचेर येता तेन्ना हे सगळे प्रश्न विचारपाक जाय. जेन्ना तूं उदरगत करतलो तेन्ना ताजी क्वॉलिटी कितें आसतली. रस्तो बांदतलो जाल्यार ताजी क्वॉलिटी कितें आसतली, कारण त्या क्वॉलिटीचेर तुजो रस्तो कितली वर्सां येतलो हें सुद्दां थारतलें. सो त्या खातीर ह्यो गोश्टी विचारपाचो प्रयत्न कर. आनी अशे तरेचें काम जेन्ना तुमकां दिश्टी पडटा जाल्यार ते तुमच्या MLAच्या नदरेक हाडून ताका प्रश्न करात. कारण तुम्ही जेन्ना प्रश्न करतले तेन्नाच गोष्टी खूब सारक्यो जातल्यो हे लक्षात घेयात आनी प्रश्न करपाक शिकात. तुमचो कोणूय जर रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा, तुमचो पंच, सरपंच, MLA, ZP, ताका प्रश्न करपाक शिकात की बाबा ह्यो गोष्टी कित्याक सारक्यो जायना.